येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राजकीय वातावरण गरमागरम पूण 25 तारखेक मेरेन गोंयचे हवामान उरतले सुकेच, हवामान खात्याचो अदमास. विविध पक्षांचे 80% उमेदवार जाहीर. अजूनय उमेदवार गळोवपाचे वा फारावपाचे प्रकार चालूच. दुसऱ्या पक्षान हुडक्यो मारपाचे बंद जाल्या उपरांत फुडली वळेरी. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान घेतलो वेंचणुकेचे तयारीचो नियाळ. वेंचणूक आयोगान केल्ल्या तरतुदीची दिली म्हायती. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. विधानसभा वेंचणूक 2022चो म्हत्वाचो पावंडो सुरू जाला. तो म्हटल्यार नॉमिनेशन भरपाची प्रक्रिया. आयज म्हटल्यार शुक्रारा 21 ती चालू जाल्या. वेंचणूक आयोगान आनी सरकारी यंत्रणेन केल्ल्या पूर्व तयारीची म्हायती आयज मिडियाक दिली. 21 ते 28 जानेवारी मेरेन नॉमिनेशनाचो काळ. 29 तारखेक शान्नी जातली. 31 जानेवारी ही उमेदवारी फाटीं घेवपाची तारीख निमणी आसतली. ह्याच दिसा उमेदवाराची वळेरी निश्चित जातली. दोनूय मतदारसंघात रिटर्निंग ऑफिसराचेर म्हत्वाच्यो जबाबदाऱ्यो दिल्यात. जिल्लो अधिकाऱ्यान वेंचणुकेची पूर्व तयारी सांगली. ऐकात. So I wanted to share some preparations regarding General Assembly election 2022 with everybody. As you are aware, today was the first day of nomination. Nomination is scheduled from 21st till 28th of January. 29th January is the date of scrutiny. 31st January is the last date of withdrawal and finalization of list of contesting candidates for all constituencies. In North Goa we have 19 constituencies. All these constituencies are headed by one returning officer, and right now once election schedule is announced, it is duty of returning officers to enforce the model code of conduct. Model code of conduct applies to all political parties, candidates, general public, media, government authorities. This is something which has been accepted by all, agreed by all, and now this has been the practice. One of the shining aspects of Indian democracy is this model code of conduct, and very successfully our returning officers have been implementing it. Whenever a violation is noted, action is taken immediately. वेंचणूक आयोगान लोकां खातीर एक ॲप तयार केला जांचें नांव आसा सी विजन. तो डावनलोड करपाचो. कोणूय वेंचणुकाचे नेम मोडटना दिश्टी पडलो वा कितें वेंचणूक विरोधी जाणवलें जाल्यार ताचे फोटो वा व्हिडिओ काडून ते पोर्टलाचेर अपलोड करपाचे. संबंधीत अधिकारी ताबडतोब ताचेर कारवाय करतले. For general public, Election Commission has developed one app by the name C Vigil. Anybody can download that app, and if you see any violation anywhere, you can click picture or you can make audio or video recordings, and it gets uploaded directly on the through that app. It gets directly uploaded on the portal where our officers are waiting. As and when any complaint comes, immediately we respond, and to respond to such calls we have system of flying squads. So for every constituency we have 2 flying squads in North Goa, and we also have SST they are stationed at 13 different locations. This is like Naka, which traffic police usually puts, but this time this is for election management. At these SSTs we have a magistrate and a police officer. They check randomly vehicles, people crossing that location. Everything is examined from the perspective of model code of conduct once election is announced. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान चामचारी. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काल चडशा राजकीय पक्षांनी आपले 80% परस चड उमेदवार जाहीर केले. त्या उपरांत गोंयांत राजकीय वातावरण मातशें थंडावलां. आतां ज्या उमेदवारांक पक्षान तिकेट दिवंक ना ते खंय उडी मारतात ते पळोवन उपरांत फायनल लिस्ट जाहीर जातले. अजून बरेच धागे जुळपाचे उरल्यात. आदलो मुख्यमंत्री आणि मांद्रेचो आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार बेजारला. सध्याचो आमदार दयानंद सोपटेक भाजपान मांद्र्याची तिकेट दिल्या. त्या उपरांत भाजपाच्या मुळाव्या वांगडी पदाचो राजिनामो दितलो अशी धमकी दिल्या, पूण खाजगीत. भौशीक सुवातांनी पार्सेकार आपल्या समर्थकांक बरोबर घेवन बसका घेत आसाच, पूण ताचे बरे मागपी वेगवेगळ्या शक्तींच्यो गांठी भेटी घेत आसात.
आदलो PWD मंत्री दीपक पावसकार हो एक दुसरो नाराज आमदार. सावड्डेची तिकेट गणेश गांवकाराक दिला. पावसकारान सभापतीच्या कार्यालयात वचून राजीनामो दिलो आणि अपक्ष म्हणून वेंचणूक लढयतलो अशें जाहीर केलें. आयज हांवें म्हाज्या आमदारकीचो राजिनामो दिल्लो आहा. आतां हांव मंत्रीपदाचोय राजिनामो व्हरून पावयतलो. भारतीय जनता पार्टीच्या मेंबरशिपाचोय राजिनामो पावयतलो. म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान कालच्यान जायते पदाधिकारी म्हाजे कार्यकर्ते रिजायन जावपाक लागल्या. भोवसंख्येन भारतीय जनता पार्टीचे जे आमी काम 19 साकून चालू केल्लें, 16,000+ मेंबर आमी भारतीय जनता पार्टीचे 19 साकून केल्ले. आयज जवळ जवळ ह्या 4 दिसां भितर 60% मेंबर रिजायन जातले. आतां ते चालू आसा, स्टार्ट आसा काम. 60% कितले नंबर ते? 60%. 16,000 जे मेंबरशीप फॉर्म जाल्ली तितले 60% सद्या मंडळाचे जे वायस चेअरमॅन आसा, जे सेक्रेटरी आहा, हे सद्याक रिजायन जावपाक लागले. बुथाचे अध्यक्ष जे आसा, शक्ती प्रमुख आसा, बुथाचे मेंबर जे आसा, कोर कमिटीचेर आसा, हे रिजायन जावपाक स्टार्ट जाले. तर बाबू त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना आणि तुमकां तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तिकेट ना. मिस्टेक जाली तेन्ना ही. आतां कितें आसा, आमदार जावन गांवची उदरगत करपाक डिफिकल्ट जाता. आनी 2019 आमी दोगांनी विचार केल्लो. आमी दोगांनी मगो पक्ष सोडून भारतीय जनता पार्टी वचून भारतीय जनता पार्टीचें सरकार वाचोवप आनी फुडें हें जें सरकार आसा तें कंटिन्यू तेका दिवप. नाल्यार हें सरकार 19 कोसळटा आसुल्लें आनी परतून हेंकां सरकार घडोवपाक ताकद उरना आसली. हें सगळो प्री प्लॅन जाल्लो. प्री प्लॅन आमकां खबर आसलो. म्हणून आमी त्या पक्षांतल्यान भायर सरून भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट केलो. ते भारतीय जनता पार्टी हिता खातीर सपोर्ट केलो ना आमी. म्हाज्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जावपाक आनी पेडणे मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जावपाक आमी सपोर्ट केला. पेडणे मतदारसंघात उदकाचो विशय सुटलेलो आसा. आज चांदेल प्लांट जाल्लो आसा, कितलीशेच कोटी मोडले. आयज कितलीशेच कोटी घालून पायपलायन घातलेली आसा. कित्याक जालें? बीजेपी बाबू आनी म्हाज्या मतदारसंघात उदकाचो विशय सुटला, म्हाज्या मतदारसंघात रस्त्याचो विशय सुटला. आमी बीजेपीचे बऱ्याक आमी गेले ना, आमच्या मतदारसंघाचे बऱ्याक गेल्ले. आमचो मतदारसंघ फाटली कितलीशींच वर्सां आतां एक त्या वटेन आनी एक पेडणे ह्या वटेन, एक महाराष्ट्राची बॉर्डर आनी कर्नाटकाची बॉर्डर. हांगच्यान खंयच्याच मिनिस्टराचे पेडण्या आनी सावड्ड्या लक्ष वचनासुल्लें. बाबू आजगांवकारान आनी दीपक पावसकारान आपले मतदारसंघ आसा आयज उदरगतीक फुडें व्हेल्लो आसा. आयज आमकां अभिमान आसा. आमकां तिकेट दिलना म्हणून कांय नजो, पूण आमी परतून निवडून, हांव परतून निवडून येतलो. परत बीजेपीक सपोर्ट करता आनी बाबू आजगांवकर सुद्दां परतून निवडून येतलो. परत बीजेपीक जाल्यार सपोर्ट करतले ना. आमची कंडिशन आसतली. आमच्या कंडिशन आसतली. आतां हांवें सांगिल्लें आसा कंडिशनां. ही कंडिशनां जो सरकार घडयता ही म्हाजी कंडिशनां. ही कंडिशनां आमी आतां मायनींग बंद जावन जॉबलेस जाल्ले आसा. आमचे ट्रक आतां फक्त वर्साक 3 म्हयने 2 म्हयने चलता. ह्या वर्सा तरी चल्लेच ना. हे सगळें आमकां रिकवर जावपाक जाय. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीची आता अधिकृतपणान युती जाल्या. डिलायला लोबोक शिवोलच्यान काँग्रेसीची तिकेट दिल्या उपरांत गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विनोद पालयेकाराक नवी वाट सोदची पडली. विनोद पालयेकारान आमदारकेचो राजिनामो दिलो. शिवोलच्यान तो अपक्ष म्हूण वेंचणूक लढयतलो खंय. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकाराच्या निर्णया कडेन आतां पुराय गोंयचे दोळे लागल्यात. उत्पलाक कुशीक काडून भाजपान बाबुशाक तिकेट दिली. आतां उत्पल कितें करतलो हें पळोवपाचें. भाजपान खंय उत्पलाच्या फुड्यान दिवचल वा कळंगूटच्यान वेंचणूक लढोवपाचे पर्याय दवरले, पूण उत्पलान ताका न्हयकार दिलो. आतां भाजपाची तत्वां जड जातात काय विनेबिलिटी तें पळोवपाचें. आनीक एक मनीस जो स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढोवपाक उबो रावला तो म्हटल्यार कुट्टरेचो हेवीवेट आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स. काँग्रेस सोडून तो TMCत गेल्लो आनी त्या उपरांत आपल्या नव्या पक्षाचो ताणें राजिनामो दिल्लो. रेजिनाल्डोन पक्षाचो राजिनामो दिल्या बरोबर भाजपांतल्यान काँग्रेसीत आयिल्लो ताचो प्रतिस्पर्धी मोरेनो रिबेलोक तिकेटीची पंचकाताय मेळ्ळी. दोग घो बायलांक तिकेटी दिल्यात. तिसरें जोडप्याचें आजून थारना. सावित्री कवळेकर ही चंद्रकांत बाबू कवळेकराची घरकान्न देखून तिका तिकेट न्हयकारली. त्या उपरांत तिणें राजिनामो दिलो. सुदीन ढवळीकराचो भाव दीपक ढवळीकर भाजपाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात उबो रावल्या उपरांत भाजपान तांच्या MGP युतीच्या भागीदाराक ख्यास्त भोगयल्ली. सावित्री आतां अपक्ष रावली जाल्यार कितें जातलें तें पळोवपाचें. My
मुगे देव मुजबर बहा आमी भोंवता आसतना लोकांक सांगिल्लें की तुमी जी पार्टी जी गोंयची आयडियोलॉजी आहा ती आयडियोलॉजी थिंग मेळना. इट इज नॉट सीन देर. They told me to leave that party and try and join the Congress. They said we are with you. They said we will work with you. We will support you. We will vote for you even. But why you want to do this? So I gave Congress an option. And whom they have given a ticket? A person who came from the BJP. He has entered the BJP and come. So they found that I had never joined the BJP. With the support of my people, today we had a small meeting. A lot of supporters came in. Whole day they were calling me. And they were telling me only one thing, you contest independent. So I took their view today. And we will file our nominations. And shortly we will tell you the next course of action. But my people, I am confident I will take my people to greater heights. You learn from your mistakes, and sometimes mistakes take you to greater heights. I have nothing to say. I'm not a politician. I'm a simple man. I'm loka bashin saga munis. Okay, I don't have that that shrewdness and that गोवा 365 टीम. जाले आदलो मुख्यमंत्री आणि भाजपाचो खापो फुडारी मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकारान आपलो निर्णय जाहीर केलो. अपक्ष म्हण वेंचणूक लडोवपाचो आनी तिवूय पणजेच्यान. भाजपान ताका कुशीक काडून बाबुशाक तिकेट दिल्या उपरांत खवदळ जाल्लो. वेचून आयिल्लो जाल्यार भाजपाक तेंको दितलो हय ह्या प्रस्नांक ताणें जाप दिली. लोकांचो कौल मानून घेतलो. As you are aware, Manohar Parrikar has represented Panji constituency for more than 2 decades. This was possible because he enjoyed love and affection from people of Panji. All these years he had developed immense bond with people of Panji, which even I have developed. And people of Panji didn't vote for Manohar Parrikar just because he is Manohar Parrikar. They voted and supported him because he stood for some values. He stood for something. The time has come for me to also stand for those values. I tried my best even during last election and this election to convince my party that I enjoy not only support of all the workers who have built this party for last 30 years, who have toiled with my father to build this party in Panji. They are also toiling with me today. I enjoy their support. I also enjoy support of general population of Panji. In spite of that, for some reason, I am not able to get the candidature of Panji constituency. It has been given to someone who has opportunistically come within the party in last 2 years. Due to these circumstances, I have no choice but to stand for the values my father believed in and go ahead and let people of Panjim decide my political fate. So I like to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. ह्या महिन्याचे 21, 24, 25 तापमान सुके आसतले जाल्यार 22 आनी 23 ह्या मदल्या 2 दिसांक पावस हजेरी लावपाक शकता. हवामान खात्याचो अदमास. आयज चडावत आनी उण्या तापमानात 31 ते 20 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. फाल्यां फांतोडेर कांय वाठारांनी हलके धुके आनी दव दिश्टी पडटलो. कालचे चडावत तापमान 7 परस 1 डिग्री सेल्सियसान वाढून 31 डिग्री सेल्सियस जाले जाल्यार उणे तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस अशें सामान्य आशिल्ले. हवामान खात्याच्या कालच्या अदमासा प्रमाण आयज फांतोडेर कांय सुवातांनी हलकोसो दव आनी धुके पळोवपाक मेळ्ळे. आयज दीसभर मळब नितळ आशिल्ले आनी फाल्यां तशेंच उरपाची शक्यताय आसा. नुस्तेमारी करप्यांक अजून मेरेन हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना.
21, 24, 25 वेर हवामान सुकें, 22, 23 वेर शिशीरतलो पावस. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 20 डिग्री सेल्सियस. फाल्यां फांतोडेर कांय सुवातांनी हलकोसो दव आनी उतळ दुकें. फाल्यां मळब नितळ उरपाची शक्यताय. नुस्तेमारी करप्यां खातीर खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवयात जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.